प्रतीच्या भावंडो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव देता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. तुझ्या भाव भयणांनो, आयज साद्या काळाचो 15वो आयतार आनी आयची वाचपा हो विशय आमच्या मुखार दवरता. ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले. जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले. आमी संवसारांत जी यात्राकारां आसात ती आमी सगळीं वचकोत, पूण आमच्या बाप्तिस्मा विशीं आमकां सगळ्यांक आपोवणें आसा. खेरीत भाशेन जेजू गोवायकी दिवंक आनी तेच भाशेन दुसऱ्यांक जेजूशी हाडूंक. आनी जरी तर आमी दुसऱ्यांक जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करतल्यात जाल्यार पयले सुवातेर आमच्या जिविताची आमी नवसणणी करूंक जाय. आमी वचकोत म्हणटच आमी वावरूंक जाय दिसपटी देवाचे कृपेन एक बरें जिवीत जियोंक. करीत भाशेन नितीचें स्वताचें, तेच भाशेन एक जिवीत जे भाशेन आमी दुसऱ्यांक आमच्या क्रिस्ती तत्वांची देख दितात तसलें. तर आयज खेरीत भाशेन आयची वाचपां आमकां सगळ्यांक आपयतात. प्रवादी कशें ही क्रिस्ती गोवायकी दुसऱ्यांक दिवंक आनी देखून आमकां देवाची कृपेची गरज. आनी देखून ह्या मिसाच्या भेटेंत वांटो घेवच्या आदीं आमच्या पातकांची दूख आमी दवरुया, आमच्या पातकांचें बोगसोणें आमी मागुया. कित्याक जरी तर आमी हें बोगसोणें मागनासतना आमी प्रवचन दिवंक येतात जाल्यार आमचें विटनस कावंटर विटनस जातलें. आनी देखूनच देवाची आमकां गरज आसा. दिसपटी देवाचे कृपेन देवाच्या मोगान पेल्याच्या सेवेन आमी वाडलोलीं. आनी देखूनच ही कृपा आमी जण एकल्या पासत ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून आमी बरोबर म्हणुया. हांव पातके सोपदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवाड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पददार देव आमची काकूट करूं आमकां पातकांनी भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Solgarano,
प्रार्थुया. देवा आमच्या सोबींच्या बापा, वाट चुकलोल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता तें दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पुतात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक. आमोस प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेले वाचप. एकदां आमाजान आमोसाक सांगले, आरे प्रवाद्या, चल जुदाच्या प्रांतान परतून वच, थंय तुजो गिराज सोड आनी तुजो संदेश सांग. बेटेलांक आमकां आनीक संदेश सांगूंक नाका, कित्याक ते राजाचो पवित्र जागो, राष्ट्रांचें देव मंदीर. आमोसान आमाजाक म्हणले, हांव प्रवादी न्हय आसलो, न्हय म्हूण प्रवादांचो पूत. हांव एक मेंढा राखणो आसलो आनी रुजवून पेटलोलो, पूण खूद सोरेस्परान म्हाका हीण राखमांतलो काडलो आनी सोरेस्परानूच सांगले, चल म्हजे इस्रायल प्रजेक म्हजो संदेश सांग. देवाचें उतर हे देवाचे बोडकार. आमचो जबाब जातलो, तुजी काकूट आमकां दाखय सोरेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सगळीं म्हणया, तुजी काकूट आमकां दाखय सोरेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सोरेस्पर सांगता ते चीत दिवन आयकता, खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरजेक आपल्या भक्तांक, ताची भक्ती करतल्यांक, ताची सोडवण लागीं पावतल्यान आनी ताची मोहिमा आमच्या देसांत वाचतली. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सोरेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात, नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेत घेतात. विस्वाशीपण बुणींतले उजवडटले आनी स्वर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सोरेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सोरेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाल. नीत चलून येतलो ताचे मुखार, ताचे पावणांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सोरेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. बागयोन पावलान एफिस्कारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सवे सर्गीचे सगळे आत्मीक देण्यांनी भरल्यान. सोरेस्पर रोजचे आदीं आपणा मुखार पवित्र कातवणी आनी मोगान भरलेली जावंक देवान आमकां क्रिस्ती सवे विचून काडल्यान. जेजू क्रिस्ता उदेशी आनी आपली आपणायलेली भुरगीं जावच्याक म्हूण आमकां ताणें आदीं फुडें थारायल्या. देवाचे खुशालकाये उदार येवजण्यो ही आपल्या मोगाच्या पुता सवे आपणे आमकां भोलेपणान फावो केल्ली आपल्या कृपेच्या मोहिमा आनी वाखाणणी खातीर देवान अशें केलां. ताचे सवे ताच्या रोगता उदेशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमी पातकांतली बोगसोल्ली इतली व्हड देवाची कृपेची ग्रेसकाय. आपल्या अगुणीत जानवायेन आनी शाणेपणान ही कृपा ताणें आमचेर सुपापणान ओतली. आपले कुशेचो गूट ताणें आमकां उक्तापो केलो. आदींच आपले भोलेपण क्रिस्ता सवे थारायल्ले येवजले आमकां उक्ती करून दाखयली. म्हणजे काल भरतोच स्वर्गार आनी पृथ्वीर आसा तितले एकाच फुडाऱ्या क्रिस्ताच्या हातांत खाल एकठांय करची म्हूण हीच देवाची येवजण. देवाचे उतर हे उद्गार. सोरेस्पराक जय जय. वर्तो बाप जेजूचो मोहिमवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडूंक तुमचे आपणावपण कितलो उंच बरवासो उक्तापो तांकां जावं. सोरेस्पराक जय. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसो.
मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका स्तुत्या. जेजून 12 जाणांक आपयले आनी तांकां मेल्ल्या आत्म्याचेर पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो. आनी एकाच दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरूंक ना जावं न्हय बुट्टी न्हय उंडो न्हय म्हूण पेंटाक दुडू बोगोर पांयांक वाणो घालून पूण दोडी आंगली न्हेसोना जावंक ताणें तांकां फर्मायलें. आनी ताणें सांगलें, खंयसरूय एका घरांत भितर सरात, ते सुवातेरले भायर सरून वचूं पर्यंत थंयच रावात. आनी कोण लोक तुमकां घेनात जायत तांकां एक शिटकावणी कशी ते सुवाते वेले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूळ झाडून उडयात. म्हणटच ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी सोबार वायटाकारांक तेल लावन बरें करताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमी क्रिस्ताची पाटलावदार म्हणटच आमकां जण एकल्याक आपोवणें आसा. जेजूचो आवाज जावंक, सोत उलोवंक, नितीचें जिवीत जियोंक, दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत पिकोवणी हाडूंक. केरीत भाशेन हें आमचें क्रिस्ती आपोवणें जावन आसा. We are called to advocate and to reach out to others in every possible way. तशे भाशेन आयज च्या वाचपांनी आमी आयकलां, जेजू आपल्या शिसांक दोगांक धाडटा आनी होच वावर तो तांकां करूंक सांगता आनी ते वेतात. सिस्टर डॉरिटी स्टँग, एक नॉत्र डेम सिस्टर, ओहायो, USA, डेटन ह्या गांवांतली, आनी ती अमेरिका सोडून एक माद्र कशी ब्राझीलाक वावरूंक गेली. 74 वर्सां तिका जाली आनी ही 74 वर्सां 30 आनी 5 वर्सां तिणें ब्राझीलाक काम केलें. ती तांच्या सांगाता वावुरली आनी ह्या 35, 30 आनी 5 वर्सांनी 22 years तिणें वावर केलो एमेझॉन फॉरेस्टान इंडिजिनियस ट्रायबल पीपल हांच्या सांगाता. आनी जेन्ना ती वावुरताली ती एकेरीत भाशेन तांकां एम्पावर करूंक सोदताली आनी ती म्हणटाली तांकां सगळ्यांक हाक आसा एक बरें जिवीत जियोंक, आपलो जो दिसपटो एक रायज ह्या जमनी वयल्यान वावर करून काडूंक आनी तेच भाशेन एनवायरमेंटाचो केअर घेवंक, पर्यावरणाचो केअर घेवंक. आनी ते इतली जनरेशन्स अशें करून आयलेले. दे रिस्पेक्टेड नेचर, रिस्पेक्टेड द एनवायरमेंट, रिस्पेक्ट द वायल्ड लायफ. पूण मनशाची आस सदांच फुडें वता आनी मनशाची आस भागोवंक तो दुसऱ्यांच्या जायते फावटी चिंतिना. जितले पयशे आसात, जितलो तो स्ट्रॉंग आनी दुसरे वीक मेवत जाल्यार तो तांकां माडून फुडें वता. आनी अशेंच ब्राझीलाक जातालें, कित्याक जायते जाणांक ही व्हडलीं झाडां आसलेलीं पळय ती कापून फॉर टिंबर व्हरोंक सोदताले, रेंचीस बांदूंक सोदताले. पूण एनवायरमेंटाक
ही जंगलां गरजेची, पूण तांकां फकत पयशे आनी पयशांची आस आनी गिरेस्तकाय, आनी देखून ते केरीत भाशेन हे सिस्टर इकॉनॉमिक्स कोत्ताले, तांकां सोड आनी तूं वच. सोबात 400 लोक तांचे भाव सांगाता ती 20 आनी 2 वर्सां वावुरताली. आनी जायते फावटी सांगता तूं पोत आतां तूं जाणटी जाले, तूं तुज्या देसान वच आनी सुसेगाद जिये. कसली गरज तुका आमकां आडकोळ्यो हाडूंक? कसली गरज तुका तेंची झुजां तुजी करूंक? कसली गरज तुका तांच्या फुडें तूं येवन तांचो आवाज जावंक? आनी ती अशें म्हणूंक लागली, हांव हांगा सोल्लीं धांवून वयची ना. तुमी कितेंय तुमकां जाय तें करात, पूण हांव तांची सेवा कोत्तेली, बिकॉज आय वॉन्ट देम टू लीव ऑन द लँड वीथ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट. हांव तांकां एम्पावर कोत्तेली, तांचे हक जावन आसा, दीज आर देयर रायट्स. यू जस्ट कांट टेक देम अवे. हांव निती लागून झगडटली, स्वताक लागून झगडटली, हांव तेंची सेवा कोत्तेली, आनी केरीत भाशेन इन द स्ट्रबल टायम तांकां हांव ही पेकोवन हाडटली. पूण झुजून फेब्रुवारी द 12th, 2005 दोग जाण मनीस आयले, आर्म भायर काडले आनी तिका गमलें म्हाजो शेवट पावला. ताणें पुस्तक काडलें आनी ती वाचूंक लागली. आनी ती वाचता आसतना तेमी 6 बुलेटी मारून तिका जिवेशींच मारली. पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, हें झूज तिचें नुवें आसलें. इट वॉज नॉट हर कॉज, इट वॉज नॉट हर बॅटल, इट वॉज नॉट हर वॉर. पूण जांकां आवाज ना, जांकां कोण सोत दाखयना, जांकां कोण निती दिना, शी वॉज पॅशनेट, कमिटेड about the cause of upholding the dignity and the respect of another human person. मुनीसपण ना म्हणटोच ती मुनीसपण कितें तें सेवा चाकरी कितें पळय ती तांकां दाखोवंक सोदताली, आनी हे भाशेन ती मेली. तुज्या भाव भयणांनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां कशे भाशेन आमोस प्रवादी जुडेया सोडून नॉर्दर्न किंगडमान वेता, बेथेलान वेता. तो तेचो गांव न्हय, आनी थंय वचून तो प्रवचन दिता, संदेश दिता. कित्याक? गरजेचें. देवान ताका धाडला 800 years जेजू येवचे आदीं. आनी थंयसर वचून तो प्रवचन दिता. आनी जेन्ना तो दिता आमी पळयता कसो तो दिता आसतना अमाजियान त्या देसाचो प्रवादी येता, ताका सांगता, आमोस तूं वच, तुका कोणें आपयला हिंगासर, तुजो दिसपटो इग्रायज हिंगा करपाची गरज ना. बेतेल जावन आसा राजाचें पवित्र जागो, राष्ट्राचें देव मंदीर. तुजो संदेश घे आनी तुज्या गांवांत वच. तुजें भाशण हिंगा दिवपाची गरज ना. आनी आमोस ताका म्हणटा, म्हाजो दिसपटो इग्रायज करूंक हांव हिंगा येवंक ना, म्हाका काम धंदो ना म्हणून हांव येवंक ना. देवान म्हाका धाडला तेचो प्रवादी कसो. तुजें आयकपाची म्हाका गरज ना, देवान जें म्हाका सांगलां तें आयकपाची म्हाका गरज. आनी कित्याक म्हणून आमोस हांगासर येवन सांगता, कित्याक जरी तो तें आयकना, आनी जेन्ना लूक एट द हिस्ट्री ऑफ इज्रायल, इट इज वन डिजास्टर आफ्टर एनदर. कित्याक तेमी आमोसाचो आवाज आयकूंक ना, आनी देखून ते मागीर गुलामान पडटात. पूण आमोस सांगता, म्हाका काम धंदो आसलोलो राखणो हांव. तेच भाशेन सिकामो ट्रीज, रुमडीचीं झाडां ती पळयतालो हांव. हांव प्रवादी न्हू, म्हाजी फॅमिली प्रवादांची न्हय.
तरी पूण म्हाका देवान धाडला तुमकां हें सांगोंक. तरी पूण ते आयकूंक तयार ना. आनी कितेंच भाशेन तो ताका अभिजान सांगता, वच, गेट आवट. तरी पूण आमोस न्हूय ताचें आयकोन रिस्किंग हीज ओन लायफ जें ताका सांगलां तो वावर आमोस फुडें वता. पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, प्रवादी जावंक, जेजूक गोवायकी दिवंक, क्रिस्ती तत्वांचें जिवीत जिवंक, दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक, दुसऱ्यांचो आवाज जावंक, निती पासत जगडोंक, स्वता पासत जगडोंक सोंपें न्हूय. भोव करून आयच्या काळार, आयच्या समाजान, आयच्या संवसारान. तरी पूण सांपावलो दुसऱ्या वाचपान आयज आमकां सांगता. आनी कितें तो म्हणटा, तुमकां देवान इतली देणी दिल्यात, तुमी ह्या संवसाराची न्हूय. आनी देणी कित्याक म्हणून तुमकां दिल्यात? दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करून दुसऱ्यांक पेकोवणी हाडूंक. तसले प्रवादी तुमी जावंक जाय. पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, जायते फावटी आमी चिंतात आनी सजमतात सगळें जें आसा तें फकत आमकां आमचेंच आनी देवान आमकांच दिलां म्हणून. तरी पूण पावलू सांगता, आमी भाव भयणां. जेजू आमचो भाव, आमच्या पासो ताणें येदो व्हडलो सॅक्रिफीस केला. आनी जरी तो ताणें सॅक्रिफीस केला, वी कॅन बी नॉट डिफरंट. जेजू भाशेन आमी जावंक भोव गरजेचें. जेजू भाशेन आमी खोस सोंसूंक गरजेचें. आनी देखून पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, जेन्ना आमी देवाचो वावर कोत्ता, जेन्ना आमी देवाचो आवाज दिता, जायते फावटी आमच्याय जिवितान आमकां कोश्ट भोगोंक पडटले, आमचेर फॉर्मोण मागतले, आमकां कुशीन उडयतले आनी निमाणें मागतले. They will in one way or another make you to suffer. They will tell you to keep silent. They will pass a sentence on you and they will get rid of you. पूण तरी पूण आमकां हें आपोवणें आसा. आमकां चड एकल्याक हें आपोवणें आसा. Even if it is not comfortable, आनी आमी जायते फावटी व्हडल्यो challenges येयले तेन्ना आमी दुसऱ्या सायडीक पळयता. It does not affect me. So why should I bother? म्हाज्या आत कित्याक हांवें सूज करपाचें? तांकां कित्याक हांवें तेंको दिवपाचो, सपोर्ट करपाचें? Very often we are just self-indulging. आमचेंच पडलां आमकां. As long as म्हाका कांय जायना, फॅमिलीक कांय जायना, सगळें बरें आहा, forget the environment, forget everything. That is the pain, that is the fear, that is the danger. तरी पूण पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां कशे भाशेन जेजू आपल्या शिसांक धाडटा. एक एक्सपिरियन्स कहें दोग जाणांक तो धाडटा, सो दॅट दे कॅन मॉरली सपोर्ट इच अदर, स्टँड बाय इच अदर. दोग जाणांक तो धाडटा आनी तो सांगता व्हेरी क्लियरली, चड वस्तू व्हरनाकात, बुट्टी व्हरनाकात, जेवण व्हरनाकात, पेंटाक पयशे व्हरनाकात, दांडो घेयात, मांडो घालात, चलोंक लागात. कित्याक तुमच्या सांगाता हांव आसा आनी म्हजो तुमच्या सांगाता माय पावर इज देयर विथ यू. पळय आत्म्याच्या शोकतेन तुमी जायती विजमितां करतली. वसात, क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स. आनी क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स न्हूय फकत त्या 12 अपोस्लांक, they are also meant for each one of us. आनी ही दोन्ही आयच्या शुभ वर्तमानान जी आमी आयकल्या, it is narrated in all the Gospels. जेजू तांकां एक फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स अशें तांकां धाडटा. एक भाशेन तेंची परिक्षा तो कोत्ता आनी ते वयतात. थोड्या दिसांनी आमी आयकतले कशे भाशेन ते पोत्तून येतात आनी जेजूक सांगतात आमी इतलें केलें, देवाचार पडटा तो आमी पळयलो. They come and tell the success stories of what they have done. पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, इग्रोज मातीक आमी पळयत जाल्यार जशें हांवें सांगलां सुरवातेक, सिस्टर डॉरेथी स्टँग
ती वावुरली पूण ते एक कोणशाक उडयली. जेजू क्रिस्तूय संवसारान आयलो, स्वर्गीचो मारक तो दाखयतालो, जुदेवांक तेचें प्रवचन संदेश आयकोंक कठीण जालें, कुर्सार ताका तेमी मारलो. ह्या शीस जे आयज जेजूचे आयकोन गेल्ले ते परतून आयले बऱ्यो खबरो घेवन ऑफ सक्सेस. पूण मागीर जेजूचो पुनर्जीवन जातकच जेन्ना ते संवसारान गेले ते परतून सक्सेस स्टोरी सांगूंक येवंक ना. जायते जाणांक आपलें जिवीत तांकां दिवचें पडलें, जायते जाणांक आपलें रगत व्हांवोवचें पडलें. दुसरे भाशेन सान आगुस्तीन म्हणटा, सगळे रक्त साक्षांच्या रोगतार जे मेले जिवीत दिलें ताचेर इग्रोज मात वाडत गेली. ऑन द ब्लड ऑफ मार्टर्स द चर्च ग्रू. जायते फावटी जो वावर आमी कोत्ता, जेन्ना आमी स्वताचें जिवीत नितीचो मारोग, सेवेची चाकरी कोत्ता, दुसऱ्यांक पेकोवणी हाडटा आनी केरीत भाशेन आमी वावुरता, जायते फावटी आमकां सक्सेस स्टोरी मेळना. समटायम्स इट इज फेलियर एंड फेलियर एंड फेलियर. निराशीपण येवंक शकता. पूण आमची शक्ती जावन आसा जेजू. तो आमकां धाडटा. He is the one who empowers us. He is the one who chooses us. He is the one who sends us. आमोसाक कोणें धाडूंक ना, देवान धाडलोलो. पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, आमकांय जण एकल्याक भोव गरजेचें. We forgot to live in the comfort of our homes and families, पूण आमचे दोळे उगडलेले. To also see with the eyes of faith, where I can mediate and do something, where I can make a little difference. दुसरे भाशेन सिस्टर डॉरेथी स्टेंग ती वावुरली. आयज पासून थंयसर ग्रेस लोकांची आनी गरीब लोकांची इजत जाता. That fight still goes on. The poor are still trampled. But we need to move on. गेल्या त्या मंगळारा दीस जुलयाचे 6 तारखेर फादर स्टॅन स्वामी आनी एक मनीस जो झुजतालो ट्रायबल्सां पासत, आदिवासी पासत, ताकाय देवान आपोवन व्हेलो. 9 म्हयने तो जेलीन आसलोलो अंडर द मोस्ट सिरियस UAPA सेक्शन्स. जायते फावटी ताणें बेल मागली. He is one of the most elderly person who has died under this law. पाद्री मनीस तो तामिळनाड सोडून झारखंड गेल्लो. आमोसा भाशेन ताकाय पयस धाडलोलो. He could have lived in the comfort of his own home in his own state, doing what he did best, social work. पूण ना, तो थंयसर गेलो. 84-year-old Father Stan Swami. ते केरीत भाशेन जावन आसा एक प्रवादी. स्वताचो नितीचो पेकोवणी दिवपाचो आनी केरीत भाशेन दुसऱ्यांक बुजवण हाडपाचो. He was fighting for land reforms so the rights of the tribals are respected. इतली generations ते वावरून आयल्या त्या जमनीचेर. He was fighting for land reforms so that they have dignity and respect. सुमार 3,000 तरणाटे भुरगे आदिवासी जेलीन पडल्यात. तांचे पासून तो झुजतालो कित्याक? तांकां भायर काडूंक कोण ना, बेल दिवंक कोण ना, लॉयर हायर करूंक कोण ना, आनी देखून तो वावुरतालो. So he was making people uncomfortable. He was making a system uncomfortable. And we know how sadly he went. एक सिपर देखून दिवपाक around 6 weeks ताका लायले. It was just humiliation. It was just sadly no dignity and respect for a human person.
पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, दुसऱ्यांचो आवाज जावन तो वावुरतालो ताचोच आवाज एकेरीत भाशेन काडलो अशें आमी म्हणूंक जाता. आनी ते दीस कोणें बरे भाशेन म्हटलें, इवन पिंजऱ्यान घातलेलें सुकणें कांतार कोत्ता, तेच भाशेन 9 म्हयने देखून ताका पिंजऱ्यान घातलेलो खरो. द मोस्ट डिफिकल्ट सिट्युएशन इन तलोजा जेल इन बॉम्बे, तरी पूण तो दुसऱ्यांक बुजवण दितालो, शांतीन तो आसलोलो. प्रवादी प्रवचन दिवंक, संदेश दिवंक देव आमकां सगळ्यांक आपयता. न्हय फकत पवित्र पुस्तकान आसा पळय तें, पूण दिसपटी वावरूंक जाता ते भाशेन फॉर गॉड्स क्रिएशन, फॉर गॉड्स पीपल, फॉर एवरी ह्युमन पर्सन. जर तर आमकां मनीसपण ना, कित्याकूच उत्पान ना. आनी देखून आमी सगळ्यांनी हो विचार करपाचो. थोडे दीस फाटीं आतां हें हियरींग वयता गोंयांत, ऑफ द कोस्टल एरियाज. जायते जाण आमी म्हणूंक आहा आमकां तें लागना, आमी एडेशी रावना. मोले वायल्ड लायफ कितें जाता ती जावं, सगळें म्हाज्या घर हाडल्यार बरें. इट डज नॉट एफेक्ट मी, सो इट डज नॉट इंट्रस्ट मी, सो वाय शूड आय गेट इनवॉल्वड. पूण आयची वाचपां आमकां सगळ्यांक सांगता, देवान आमकां सगळ्यांक प्रवादी जावंक आपयल्यात. Prophets of our own time, whatever be the need. आनी देखून पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, आयज तुमकां हांव एक धाकटी पोयम जी फादर स्टॅन स्वामीन बरयल्या जेलिन्सान ती तुमच्या मुखार दवरता, सो दॅट इट माय इन्स्पायर यू, एम्पावर यू, मेक यू ऑल्सो पॅशनेट टू लिव्ह एंड नॉट जस्ट टू एक्झिस्ट इन दीस वर्ल्ड. तूं जियोंक तुज्या पासत, समाजा पासत, पेल्या पासत आनी संवसारा पासत, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट. Light overpowering darkness, hope replacing despair, love winning over hate is the message of Jesus' reason. But fight we will till the end, not just to save our skin, but to speak truth to power, counting all the while that you are all with us in mind and in heart. उजवाड काळोखाक नपयत करता, बोरवासो निराशपणाचो जागो घेता, मोग देवसाचेर जोयत व्हरता, होच संदेश जिवंत जेजूचो. पूण शेवट पर्यंत आमी झुजतेल्या, न्हयच फकत आमकांच निवारूंक, पूण स्वताचे गवाय जावंक. अशें करतना काळजा मनान तुमकां दवरता आनी तुमच्या सांगताक आमी रावता. पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, खेरीत भाशेन आमी सगळ्या पासत मागुया, आमी स्वताचें नितीचें सेवे चाकरेचें एक जिवीत जियोंक आनी असले प्रवादी जावंक. आमेन. तुमच्या भावात परगटूंक उबे रावात. सत मानता देवाक, सुपरदार देवाक, सगळ्या पृथ्वीच्या लोकसाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सोव्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवलिस्त मोलो, आग्वाड मरेर आयज जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुस्तार सोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो, तो मेल्या म्हणे देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, स्वर्गपितार देवा बापाच्या उजव्यार बसला, तुवें तान जिवे आनी मेल्यांची मनसुबी करून येतलो. सन्मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. पृथ्वीच्या भाव भयणींनो, देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी आमचो भावार्थ उचाल्ला, तो त्याच भावार्थान आतां आमी आमची कांय मागणी बापाक उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलां पासत मागुया. पाप सायबा फ्रांसिसान गोंड्यांनी आनी हेर पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपल्या परगटणेंतल्यान जिविताचे नवसणणीची वाट
आपल्या हातांत घातलेले पोरजेक दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची आमचो देश कारभार चलयतल्या पासत मागुया. आमच्या देशाच्या आनी भोव करून आमच्या गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी अशें ताणें कसलीच अंतर करिनासतना पोरजेची कोरी आनी बरी उदरगती पासत वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची आमचे पासत मागुया. आमी सगळ्यांनी आमच्या जिवितांत जेजू परशी अणभवूंक आमचें जिवीत नवसरूंक आनी आमच्या जिविताची चाली वरवीं ताच्या मोगाचे परगोटणार जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची कश्टावतल्या पासत मागुया. कोविड-19 हे महामारीक लागून जायतीं आमची भाव भयणां कश्टांत दुखांत सांपडल्यांत. जंय घरांनी वा हॉस्पिटलांनी आपल्या जिविता पासत झुजतात तांकां वायटा विघ्नांतली निवार आनी हे पिडेंतल्यान आमकां सांबाळ म्हूण बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची ओगेपणी आमी जोण्याच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरुया. तशेंच तांचे पासत आमी मागतले म्हूण भासायलां आनी आमच्या फिरगोजींची दुयेंत आसात तांचे पासत मागुया. आनी तेच भाशेन फादर स्टॅन स्वामीच्या आत्म्या पासत आनी जेजुईत संस्थे पासत आमी मागुया. मोगाच्या बापा, तुज्या मोगाचेर पातयेवन आमी ही प्रार्थना तुज्या मुखार घाल्यांत. तुजी कशी जाल्यार ती आमकां फावो कर आनी तुज्या मोगान आमकां सदांकाळ बरेपण बाळगूंक दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबून म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपडुदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवया. सर्वेस्पदा तुका उलो मागतल्या तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे पवित्रताय वाडोवंक तें बदलून आमच्या आत्म्याचें पोषण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन.
सुरेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पुराताय वागता सुरेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया होय अशें आमी करूंक फावो सुरेस्परा पवित्र बापा सोपुतरान सासनाच्या देवा सोर काळया सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या स्वायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरूंक जिव्या बावडटात ताचें पुनून जेवणपण परगोडटा तीर बरवाशान ताची मोहिमेवून देण्याक ओतरेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच खोशेन कोश्ट मारूंक सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरूंची तेच पोरींच्या वणजातूच ताणें काळस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्यान सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें मोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनच्या पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोड परगोटुया सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे कालशींतले पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोडटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनून जेवणपणाचो आमी मुक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सोरेस्पराक तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलीप नेरी फेरांव आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनून जेवणपणाचो बरो आसो धरून मेल्यांक ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पळसोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मार देवाचे माये सांगाती बागेन दंडुतान चड काळीन तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पदोदेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक जेजूचो वावर आयज पासून प्रवादी करीत आसात जायत्यो अडचण्यो जायते त्रास persecution, suffering.
दिसपोटी तांकां पळोवचें पडटा. हें मागणें करता आसतना कितें भाशेन तांच्या सगळ्या पासत आनी तांच्या वावरा पासत जी वावर करतात तांचे पासत आमी मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिसां, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेपण दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. परसोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून राजा क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशन रेखताव, तर आमकां तुज्या उद्दार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाळाचे दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेत आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सवय आसो. एकामेकाक शांती दिवया. पीस बी विथ यू. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे गरजेचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाच्या भाव भयणीनो, कोरोना व्हायरसाक लागून आमचे फिरगोजीन मिसात वांटो घेवंक जायना देखून आमी आमच्या घरांतूच रावन टीव्ही मोबायलाचेर सान आमी मिसात वांटो घेता. जरी आमचे जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक जायना, ताच्या आशण्यान आमी बगुया आनी बरोबर म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान जेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान जेवंक जायना देखून आत्मीकपण तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोड सोडूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो
ह्या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. प्रतिच्या भावगणांदो सगळ्यांक तुमकां एक बरो आयतार आनी एक बरो सुमान हांव देता. सो रेस्पो तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सोर पददात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां हांव धाडटा. देवाचे बळ उपकार. Soldado